सायकलिस्ट ह्या साईडला स्टार्टअप केलेली भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता युवा मोर्चा कुडचडे सायकल रॅली ऑर्गनाइज केली ऑन ओकेजन ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस आज बायसिकल रायड आयोजन केलां कुडचडे युवा मोर्चात मेसेज कितें पयली सुवातेर म्हणल्यार आज 15 ऑगस्टाची तमाम गोंयकारांक तशें भारत देशाच्या सगळ्या लोकांक हांव शुभेच्छा दितां परबी दितां कित्याक आज आमच्या भारत देश स्वतंत्र जाल्यार 75 वर्सां जालीं आनी आज आमी अमृत महोत्सव साजरे करतात आणि आज त्या निमित्तान आमच्या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान सायकल रॅलीचे आज आमी रॅली काडटले आणि तो कुडचडे वाठारांतल्यान तमाम आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ते आमचे रॅलीचे प्रदर्शन करतले तेन्ना हांव सगळीं आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा मोर्चाक हांचें अभिनंदन करता आनी वर्ग सिद्धार्थ आज 15 ऑगस्ट आनी ती बायसिकल रॅली हेजेर कितेंशी मॅसेज दिवपाक सोदता आयज सगळ्यांक हांव स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता आनीक भारतीय जनता युवा मोर्चान आमचे कुडचडे आनी आज सायकल रॅली काडल्या त्या बद्दल आनी तेंचो एक ती मॅसेज आसा जी भारतीय जनता पक्ष सदांच आमचे नेशन फर्स्ट ही मॅसेज घेवन मानता आनी सदांच ही मॅसेज घेवन फुडें वता तीच मॅसेज आज स्प्रेड करपाक आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे भुरगे सायकल रॅली काडून तीच मॅसेज स्प्रेड करता आज ते बरें काम करतात आनी सगळ्यांक आयज ही मॅसेज दिवन सगळे वाठाराक आमी ते भोंवतले ह्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता सगळ्यांक सुरेश आज 15 ऑगस्ट आमी युवा मोर्चा कुडचडे तशेंच युवा मोर्चा गोवा सगळ्यांनी आमी ठरयलां की ऑन द ओकेजन ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ इंडियन इंडिपेंडन्स की 75 वर्सां कंप्लीट जाल्या ताका लागून आमी 7.5 हो आंकडो किलोमिटर आमी आज सायकल रॅली करता युवा मोर्चानी नमस्कार आज भारताच्या स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव सगळ्या देशभर मोठ्या दबाज्यान मनयतात आणि तातूंत एक भाग म्हणजे आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चा कुडचडे आणि आमचे सगळे हेर वांगडी मंडळाचे आणि बाकी सगळे वांगडी आणि हे रॅली सायकल रॅली अरेंज केल्ले कडेन आसा आणि हातून उपाटसो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा आणि त्या बद्दल आमचे स्पेशली भारतीय जनता युवा मोर्चा कुडचडेन तांचे पदाधिकारी आणि तशेंच तांचे सगळे वांगडी हांचे अभिनंदन करता आणि परतून एकदा सगळ्याक भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आयज 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन ह्या निमित्तान हांव सगळ्या गोंयकारांचे आनी भारतवासियांचे मना काळजा पासून अभिनंदन करता आयज आमी तुमी जाणा आसतले हालींच आमी वर्ल्ड यूथ डे इंटरनॅशनल यूथ डे म्हणून साजरो केल्लो त्याच पायाभरणीचेर आयज आमी 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन हो आयज साजरो करता भारतीय जनता युवा मोर्चा ह्या पक्षाच्या आमच्या कार्यक्रमाच्या अंदर हो आयज तिरंगा यात्रा म्हणून आमी आयज कुडचड्या वाठारांतल्यान काडटात आनी स्वातंत्र्य दिनाक 75 वर्सां जशें पूर्ण जाता तसो आमी हो साजरो केल्लो आसा प्रोग्राम त्या निमित्तान आमचे जे सगळे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जे भुरगे आसा तांकां हांव सगळ्यांक एक अभिनंदन करता मॅसेज कितें दिवंक सोदता मॅसेज युथाक आमची ही एकच आसा की तुमी हालींच पळयल्लें
जे सुटके झुजारी जे आसा तांचे बद्दल आमकां एक अभिमान दवरपाक जाय. ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपाक ज्या लोकांनी आपली सगळे आपले जीवन जे प्राणाक लायले तांचे खातीर एक हें उरपाक जाय, मनाक काळजी उरपाक जाय. त्या निमित्तान हांव सगळ्या युथा कडेन मागता की त्यांनी एक बरें हें केलां म्हणून. भारतीय जनता युवा मोर्चा गोवा आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा कुलकर्णी आयोजित सायकल रॅली ही ऑन द occasion of Amrit Mahotsav of Independence held on 16 August 2021. आज आमच्याकडे आता फ्लॅग ऑफ करपाक तुमच्याकडे बंदार करेले प्रिन्सिपल आपले चेअरपर्सन विश्वास सर मंडळाचे सेक्रेटरी सिद्धार्थ चेल्पी राजेश भाऊ भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सुरेश कदम जनरल सेक्रेटरी जयंत विलेकर सेक्रेटरी योगेश भोसले स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर रोहन सूरज एक कोणा फोटो काडपा लाय सगळ्यालो पळय तुगेलो कोण आसा म्हाका मागीर धाड. हांव तुमचो कोण आसा तुमची कोणा फोटो काडपा लाय रे पळय सगळे पळय हांगा 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 सगळे येवन ते येवन आनी ते येवन दोन तीन काढा पुरा पुरा. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की गाडी गाडी सगळ्यांनी रूट फॉलो करतो.